नमस्कार टीव्हीच्या साष्टकारी कार्यावळीत तुमले येवकार. मडगाव हे एक सामके एक मोठी परंपरा आशिल्लें शहर आनी सांस्कृतिक दायज मिरोवपी हे शहर आनी ह्या शहरांतली जी म्युनिसिपालिटी आसा नगरपालिका तिकाय एक मोठी परंपरा आसा, मोठो इतिहास आसा. आनीक ह्या मडगावच्या शहराचेर आज चर्चा करपाक आमी मडगावचे पयले नागरीक म्हणजेच मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांगा दामोदर देवकार एक म्हणटा ते तांकां आज चर्चेक आपोवपाचें कारणूय वेगळें आसा. कारण मेन म्हणजे ही चर्चा खरें आज न्ही, ही एक फाटल्या आठवड्यात जावपाची. कारण दामोदर शिरोडकार हांकां ते ज्या वॉर्डाचें रिप्रेझेंटेशन करतात तो वॉर्डाक सगळ्याकाय उत्कृश्ट वॉर्ड असो पुरस्कार फावो जालो आनी तांकां उत्कृश्ट नगरसेवक हो पुरस्कार फावो जालो. पूण आज आमी करतात तातूंतय एक आनीक हें आसा की म्हाका 12 ऑक्टोबर 2022 ह्या दिसा दामू शिरोडकारान नगराध्यक्ष पदाचे आपले ताबो घेतिल्लो आनी आतां फुडल्या 12 तारखेर ताका 3 वर्सां पूर्ण जातले. एक जालें ताच्या फाटल्यान आनीक 2 दिसांनी दामू शिरोडकाराचे बर्थडे आसा. सो म्हाका दिसता दामू पयलीं तुका बर्थडेचो इन एडवान्स विशीस. आनी म्हाका दिसता हे सगळे एकदम जुळून येवन एक वेगळोच असो आमकां मुहूर्त मेळ्ळा, योगायोग जाला. सो म्हाका एक तुका जाय आशिल्लें मेन म्हणटात तें म्हाका तुका पयलीं थोडो असो फॅमिली बॅकग्रावंड म्हणजे तूं मडगांवाक आसत, मडगांवांतले लोक तुका वळखतातय बी, पूण सगळे गोंयांतले हातूंत भितर तुजें वळख जावचें म्हणून हांव एक की तुजी जर बॅकग्रावंड पळयलो जाल्यार तुजो बापूय एक मोटरसायकल पायलट, आवय शेताक काम करून तूं केन्नाय म्हणटा की आवयन आपल्या शेताक काम करून वाडयला म्हणटा. सो म्हाका ही पार्श्वभूमी आसतना आनी आज तूं नगराध्यक्ष जाल्लो आसा हे कशें पळयता तूं? सुशांत बाब, सगळ्यांत पयलीं तुका देव बरें करूं. साश्टीकार ह्या कार्यावळीन म्हापोवपाक योगायोग तुवें म्हणले हिशोबान सगळें योगायोगान ह्याच म्हयन्याक जायत आयलां. म्हजो जल्म खरें म्हणल्यार रावणफोंडार जें व्हडलें घर आसा पळय तें कॅप्टी म्हणटा तें नांव खबर ना, थंय म्हजो जल्म जालो. आनीक मडगांव जल्म जाल्ले कारणान खूब त्या टायमार आमच्या थंय लोकांची परिस्थिती खूब गंभीर आशिल्ली. म्हजो बापूय मोटरसायकल पायलट, काही अशी परिस्थिती अशी म्हणजे त्या वेळार शिक्षणाची उमेद खूब आशिल्ली. शिक्षण शिस्ताना त्या वेळार आतां जशी भुरग्यांक फॅसिलिटी मेळटा त्या आमकां मेळना. आनीक हांवें केन्नाच म्हज्या आयुश्यांत हांवें जावं म्हजे भावान जावं भयणी जावं म्हजे आवय बापायक दोश केन्नाच दिलो ना. कारण कशी परिस्थिती जावं पूण त्या परिस्थितीन आमकां म्हणजे बाबान शिकयलें. आज म्हजी आई आनी बाबा हयात ना, पूण हांव अशें समजता की तांचो आशिर्वाद म्हणजे आज पर्यंत आसा आनी तांकां लागून हांव इतलें करपाक व्हडलें. कारण बापूय पायलट आनी आवय शेतान काम करताली. ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमकां ताणें शिकयलें भुरग्यांक शिकोवप आनी ताका घराची व्हड करप. म्हाका आतां इल्ली मनाक खंत केन्ना भोगता की त्रास काडले म्हणजे आमी कशें शिकले कितें केलें. खंत इतलीच भोगता की आमचें इल्लें बरें कितें बरें दीस थोडे हांव बरें वायट बरें दीस थोडे आहा ते आमच्या आवय बापायक आपल्या दोगांनी पळोवपाक ती ह्या संवसारांत ना हांवें मागीर इल्लो मान केलो ताचो खंत आसा. पूण हांव लकी समजता की एकच गोश्ट हांव अभिमानान छातीक ठोकपणे सांगूंक शकता. कारण ज्या शेतान म्हणजे ज्या वाठारांतल्या शेतान ते आई म्हजी काम करताले पळय अहो भाग्य म्हणटा की राष्ट्रपतीक पदक मेळ्ळें ताच्याकय व्हडलें त्या व्हडाचें हांव आज प्रतिनिधित्व करता गेली 20 वर्सां. हें म्हजे दृश्टीकोनान अहो भाग्य सारकें. हाज्या इतलें भाग्य म्हाका खंयच्याच भुरग्याक मेळचें ना. म्हणजे त्याच वाठारांत म्हज्या आई काम शेतां कामां हांव परिस्थिती प्रमाणे मनीस कामां वतालो आनी त्याच वॉर्डाचें हांव आतां प्रतिनिधित्व करता. ही सगळ्यांत व्हडली त्याच वॉर्डाचो एक नगरसेवक म्हणून तुका एक उत्कृश्ट नगरसेवक हो पुरस्कार मेळटा. ते बद्दल उत्कृश्ट नगरसेवक हांवें म्हजो गेल्ली इलेक्शनाक मॅनिफेस्टोचो बुकलेट केल्ली आनी त्या बुकलेटीन हांवें क्लियर करून हांव तर ती बुकलेट हाडपाक विसरलो. जेन्ना तुजें कॉल आयलें हांव कसो पावलो हांव तातूंत मेन म्हणजे हेड पयली पेजीचेर बरयल्लें की म्हजो वॉर्ड मॉडर्न करपाक म्हाका म्हाजी खूब इच्छा आसा. म्हणजे कोणें म्हणचें म्हजो वॉर्ड हाकेचो वॉर्ड बाबा 21 अत्यंत उत्कृश्ट वॉर्ड अशें कोणें म्हणचें अशी म्हजी संकल्पना ती हांव त्या मॅनिफेस्टोन घाल्ली. वॉर्ड नंबर 1 बाकीचे म्हणल्यार म्हजी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट फाटली कोस्ता ग्रावंडाची कोस्ता फॅक्टरी कोस्ता ग्रावंडाची ऑपोजीट तो बिल्ड आसा. सगळी प्रतिभा सोसायटी म्हणजे
आखे बाबने ती सायडीक ती सगळी एरिया म्हणजे टोटल डिसेंट म्हणून खरं म्हळ्यार हो वॉर्ड म्हाका मेळूना. म्हणजे प्रामाणीक मत हांव तुजे मुखार सामकें दवरतां. वॉर्डाच्या 20 वर्सां ज्या लोकांनी म्हाका अतित्त प्रेम दिलो पळय ह्या त्या प्रेमाचे फळ ह्या त्या वॉर्डाच्या लोकांक मेळ्ळा अशें म्हणजे प्रामाणीक मत. हांवें आयुश्यांत केन्नाच म्हज्या आयुश्यांत कसली बरी गोष्ट म्हाका कोणें कितें म्हणलें हांव केन्ना हांवें केलें अशें म्हणना. कारण प्रत्येक मनीस त्या गोष्टीक माध्यम आसता तशें हांव त्या गोष्टीक माध्यम. म्हाका कितें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांवें कितें कितें केलें तें म्हज्या वॉर्डाच्या लोकांचें हो वॉर्ड एवॉर्ड हांव खरें म्हळ्यार म्हज्या टोटल वॉर्डाच्या लोकांक डेडिकेट करता. कारण सुशांतबाब डेडिकेट करपाक कारणांय आसा. पयली फावटी हांव 2010 निवडून आयलो पळय ताजे नंतर म्हजो वॉर्ड लेडीज केल्लो गेलो. ताजे नंतर ते अश्लेशा नायक ताका आमी निवडून हाडली. ताजे नंतर ते 1 वर्सान ते हयात ना जालें. म्हजी मिसेसीक हांवें निवडून हाडली. ताजे नंतर हांव परत आतां निवडून आयलो. म्हणजे सतत लोकांनी म्हजे बरोबर म्हजे वॉर्डांतले लोक रावले. सगळे निश्ठावंत लोक बरे वेल एज्युकेशन डेडिकेशन लोक रावले. आनी ही पावती आज हांव तांकां अशें अर्पण करता. कारण ते तर म्हजे म्हाका मदीं रावपाक म्हाका ओटूच मारनाशिल्ले म्हाका निवडून आशिल्लें हांव तें करपाक शकनाशिल्लें. मेळ्ळा तो एवॉर्ड मेळ्ळा तातूंत एक कॅटेगरी आसा की तो वॉर्ड निवड कितें वेगळें कितें जालें ना वेगळें कितें केलें म्हणल्यार कशें आसा म्हजे वॉर्डांत 2-4 ओपन स्पेसीस आशिल्ले आनी कोणाक संकल्पना त्या वेळार ती तकलेक येनाशिल्ली. ओपन स्पेसीस कॅन बी डेव्हलप विथ MPLED फंड्स. 2 ओपन स्पेसीस हांवें MPLED फंडाचेर डेव्हलप केल्यो आनी गार्डन केली. ओपन स्पेसीस गार्डन करप म्हणल्यार कितें सरावंडींग एरियेचे लोकांक खेळपाक मेळटा ते सांगाचेर बसूंक मेळटा. एक हांवें जेन्ना हांव रावता पणजे पासून त्या सायडीन आसा ताळसांदोरेच्या ऑपोजीट आसा थंय हांवें सिनियर सिटीजन केलें. ते गार्डनाक नांव दिलें सिनियर सिटीजन पार्क. कळ्ळें म्हणजे सिनियर जाणट्यांक लोकांक ते वयलो वॉकिंग ट्रॅक आज हांवें ती 2 गार्डनां ही फॉरेस्टाचे हँड ओवर करून फॉरेस्टाक डेव्हलप केल्या. प्रिती हॉटेलाची सकयल एक आसा वस्ता फॅक्टरी ऑपोजीट एक सकयल आसा आनी हें सिनियर सिटीजन पार्क आनी तशी 3 गार्डन केली. आनी बाकीचे म्हणटा बारीक बारीक सगळे कामां निवळ दवरपाचें म्हजें एक आतां अजुनूय हांव नगराध्यक्ष आसतना पसून हांव सकाळ फुडें उठ्ठा आनी एक स्कुटर घेवन सगळें म्हजे वॉर्डान सगळें ना सकाळ फुडें भोंवता वयता बरो आजून नजर दवरता. अशें लोक तितले म्हाका खूब अशें म्हणटकीर म्हाका खूब उमेद येता की लोकांक कळटा की हांव भोंवता म्हज्या वॉर्डा खातीर. कळ्ळें अशें म्हणटकीर आनी आतां कितें जालां आतां इल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडल्या. एवॉर्ड मेळिल्ले कारणान लोकांची अपेक्षाय चड उरतली कारण की हाजे कडल्यान आनी इल्लें बरें करून घेवचें. म्हजी अपेक्षा तीच आसा. आज पसून हांव सकाळ फुडें सकाळ 7 वरांचेर भायर सरलो 7:30 पावणे 8 पर्यंत घरा कडेन पावलो. नमो आतां तूं 12 तारखेर तुजे नगराध्यक्ष ह्या टर्माची 3 वर्सां पूर्ण करता. एक म्हाका जाता की सद्याची बाकीची जर कावन्सिल्स पळयली जाल्यार एक वर्सा भितर नगराध्यक्ष जाता उपनगराध्यक्ष जाता ना जाल्यार कितें तरी कोण अविश्वासान वाडटा. तुजें अशें कशें की 3 वर्सां एकूच जाग्यार तूं उरलो कसो आनी अजुनूय म्हळ्यार तशें थोडे चुरमूर करतात ना अशें न्ही पूण तरी आसतना तुका काडचो किंवा हें करचो असो प्रयत्न जाल्ले दिसता कडून कित्याक लागून हाजेर स्पश्टीकरण हांव चड तुका कांय दिना. कारण नगराध्यक्ष ज्या वेळार हांव जालो पळय राजकारणाक कशें आसता राजकारणाक नेगेटिविटी म्हणजे अपेक्षा ही सगळ्यांकीच आसता. हांवें सुरवातेक नगराध्यक्ष पदाचे बसोन तुमी प्रसार माध्यमांत सगळे पत्रकार विचारतले तुजें पयलीं हें कितें तूं कितें करतलो. हांवें तुमकां तेन्ना सांगलें म्हाका एक 15 दिसांचो टायम दियात आनी म्हाका केन्नाच विचारलें काय तूं कितें करतलो. हांव तुमकां केन्ना सांगचो ना हांव कितें करतलो आनी कितें करतलो. लोकांक सांगूं दी हांव कितें करतलो आनी हांव कितें केलें आनी लोकांक सांगूं दी. आज पळय स्टेट गव्हर्मेंटाचो येदो व्हडलो एवॉर्ड बेस्ट कावन्सिलर बेस्ट क्लीन एंड बेस्ट वेल मेंटेन व्हड एवॉर्ड मेळ्ळो. हें आनी खरें म्हळ्यार हांव देवा शपथ घेवन सांगता हो एवॉर्ड मेळ्ळा हें म्हाका पसून खबर ना. एक कावन्सिलर मेळ्ळो म्हाका. आनी जेन्ना पणजे जेन्ना फंक्शन जालें ज्युरीन जेन्ना डिक्लेअर केलें हांव म्हणटा म्हजे चीफ ऑफिसरान वचून ते एवॉर्ड घेतलो. आनीक घेतकीर हांवें सगळ्यां पयलीं म्हज्या आमदाराक फोन केलो. आमदारान म्हाका विश केलें. मागीर ऑटोमॅटीक म्हाका पणजेच्यान फोन येवपाक लागले. कितलेशेच चीफ ऑफिसरांनी चेअरपर्सनांनी फोन केले आनी विशीस केल्यो.
पूण तुवें म्हणले भशेन अविस्वास म्हणजे 3 वर्सां कशी काडली घडये हाजेर तुका देवाक बरें काम करणारे लोक जाय पडटात अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कारण हांव सगळ्यांत पयलीं म्हज्या आमदाराच्या काळांतल्यान कारण कित्याक म्हज्या आमदारान म्हाका म्हणजे फाटल्यान जावंक नाशिल्लें इतलें जावंक ना हांव पावूंक नाशिल्लें. म्हणजे हांवें जें कितें केलां म्हणटा पळय सगळे लोक म्हणटा बोर्ड एवॉर्ड मेळ्ळा हें कारण ताचें खूब कॉन्ट्रिब्युशन आसा. हांव ताका खंय भायर वळूंक शकना. दुसरे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हांकांय हांव आनी प्रामुख्यान मेन म्हणल्यार आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री कित्याक हांवें 3 वर्सां दोतोर प्रमोद सावंत हांवें 3 वर्सां जी प्रपोजलां धाडली खंयचीच प्रपोजल म्हजे रिजेक्ट जावन आयलें ना हें म्हजें पाठिंबा. खंयचे काम सगळी सगळें हांवें पळय मेन म्हणल्यार हांवें सुरवातीक 2 DPC केल्यो. हांवें पयलीं सुरवातीक 15 दिसां मागिल्लीं. खंयच्याय जेन्ना तूं कदेलाचेर बसता तें ऑरेंज कितें हातां घेता ताजेर पयलीं तुवें स्टडी करचें पडटा. बाबा खंय कितें आसा म्हाका कळ्ळें की हांगा स्टाफाची खुबशी लॅब्स आसात. आमचे 114 पोस्ट लॅब्स जाले हें दुर्दैव ह्या म्युनिसिपालिटीचे कारण 14 म्हणजे खंयच्याच आदल्या स्टाफांनी लॅब्स जाताले पळय कोणें पयलीं जालें हे लॅब्स जाले म्हणजे ते पोस्ट एक पोस्ट कोण रिटायर जावन गेलो न्ही स्टाफ 2 वर्सां पसून एलायव उरता. 2 वर्सां नंतर तो लॅब्स जाता. तो एलायव उरपाकूय प्रोविजन आसा हें कोणेंच करपाचो प्रयत्न केले ना. आतां म्हजे टेन्युअराक 3 वर्सां कितलेशे पोस्ट लॅब्स जावपा आसले पूण हांव ते कोणा चार्ज दिवन एलायव दवरले. आनी तातूंतल्यान हांवें DPC केली. DPC टोटल हांवें 2 फावटी DPC केल्यो. सगळ्या गोंयांत 14 म्युनिसिपालिटी 14 म्युनिसिपालिटीचे एकुलतो एक चेअरपर्सन मडगांवचो जाणें 54 जाणांचे DPC 54 जाणांक प्रमोशन दिलें 54 लोकांक. तातूंत भितर 187 लोकांची MSCP उरिल्ली करपाची. MSCP म्हळ्यार कितें एक स्टाफाक समज 10 वर्सां पसून प्रमोशन मेळना जाल्यार ताका सॅलरीक एक इन्क्रिमेंट वाडोवची पडटा. 20 वर्सां पसून सॅलरी इन्क्रिमेंट मेळना दुसरी इन्क्रिमेंट वाडपाची सॅलरी. 30 वर्सां पसून मेळना जाल्यार तिसरी इन्क्रिमेंट अशें करून 187 लोक आशिल्ली. तें हांवें स्टडी करून केलें. म्हाका तें करपाक जवळ वर्स भर लागलें पूण हांवें केलें. एक 5-5.5 कोटीचे बर्डन म्युनिसिपालिटीचे पडटाले आनी 4 कोटी वर्स फारीक करता केल्या. 1.5 कोटी सुद्दां उरला. हांवें तें केलें सिनियरिटीन फारीक करप तें केलें कित्याक प्रत्येक एक स्टाफाक अपेक्षा आसता की आपूण जेन्ना आपल्याक एक प्रमोशन मेळना प्रमोशन एटलिस्ट सॅलरी इन्क्रिमेंट मेळटलो. तुजें जर अशें आसा तूं एक रिक्रुटमेंट प्रोसेस केल्लो ताजेर कित्याक टिका केली? रिक्रुटमेंट पळय राजकारणाक टिका जावप हें गरजेचें. टिका करणारो लोक कितें आमी चुकता तेंय जावंक शकता पूण जो आतां आमी 11 LDC पोस्ट रिक्रुटमेंट पळय एडवर्टायज करून एक एग्जाम जाली तो आमी 101% सगळे प्रोसिजर फॉलो करून केली. आतां टिका राजकारणाक आमी BJP पक्षान आसा पार्टी पक्षान आसा रुलींग सरकारा भितर आसात आनी टिका करप टिकाकाराचें काम आसता. हांव त्या टिकेक केन्ना तांचे नेगेटीव तांचे हांव उलयलें ना. त्या टिका करत आसात आनी आमी काम करीत आसात. प्रोसेस आहा तोच फाल्टी असो आसता प्रोसेस आहा फॉल्ट आतां एक 15-20 म्हयन्या भितर सगळ्यांक हें केल्लें वतलें. रिक्रूट जातलें. रिक्रूट 100% रिक्रूट जातलें. 101%. देखो अनेक तुमची की तूं जेन्ना नगराध्यक्ष पदाचेर आयिल्लो तेन्ना तुवें सांगिल्लें की संसदो निवळ करप हें आतां करान नाशिल्लें. संसद निवळ जालोय बी. आतां थंय आनीक गॅसिफिकेशन म्हणटा जें येता प्रोजेक्ट येता आनी एक कितें जालें सद्याक त्या संसदाचे इतले प्रोजेक्ट आयले आनी इतले प्रोजेक्ट फेल गेले ताका लागून मडगांवचो नागरिकूय मात कितें नवें खंय येता म्हणल्यार कितें धाकटूक दिसता. सो हो मेन म्हणजे आमची चर्चा फाटल्या आठवड्यात जावपाचें लांबपाचें कारणय बी हें सगळें गॅसिफिकेशन कारण तुमी थंय पुण्याक गेले ताका लागून तो टायम मेळूंक ना. तुका आमचे एवॉर्ड डिक्लेअर जाले आनी मागीर हांव कॉन्ट्रॅक्ट करपाक तूं पुण्याक आशिल्लो सो ताका लागून मेळूंक ना. मेन म्हणल्यार तुमी थंय हांगा गेल्यात गॅसिफिकेशन पळय केल्यात कितें कसो आसा प्रोजेक्ट कितें? पुणे एकदम बरो पडटा. पुणे एक IT कॉलनी आसा थंय जवळ जवळ 3,500 कितें फ्लॅट्स आसात IT कॉलनी आनी तांचे पुरतीच तो थंय कितें तो प्लॅन वाक्याचे प्लॅन आसा पळय तो टोटल मिक्स गार्बेज येता. अशें तातूंत कितें येता म्हणना आनी ते टोटल मिक्स घालून एक व्हडली टँक आसा ती बॉयल करून ताचें पावडर करतात आनी ते पावडराच्यान ब्रिक्स तयार करतात आनी तातूंत भितर पोल्युशन ना स्मेल्स हें कांय ना. आमचो हो प्रोजेक्ट आमी तो सनसेटार बसयतात. आमी ताका ऑलरेडी ऑर्डर दिले आमी ऑलरेडी काम चालू केलें कॉन्ट्रॅक्टरान जे कोणें काम घेतला पळय
आनी ताणें म्हणलें आपल्या 15 ते 20 दीस सगळे मॅन्युफॅक्चर ताणें ऑलरेडी करपाक लागले 50-60% मॅन्युफॅक्चर जाला सगळं थंय मॅन्युफॅक्चर करपाक हांव डायरेक्ट संसदार बसप ताणें आमकां एम्पयर एश्योरन्स आमी जो प्लांट हांव चीफ ऑफिसर म्हणजे म्युनिसिपल इंजिनियर सगळे कावन्सिलर 2012, 14, 13, 14 कावन्सिलरय गेले थोडे कावन्सिलर आपले पर्सनल हेतून फावना पूण आमी प्लांट म्हाका जाल्यार प्रत्येक प्लांट आवडटा तातूंत भितर ताचो आनीक प्लांट पळयला आमी ही मोटरसायकलीची जावं गाडयेची ऑयल जळटा पळय ती ते जळटा ते ऑयल व्हरून तेजे 5 सबस्टन्स तयार करतात तातूंत एक लिक्वीड ते तयार करतात त्या लिक्विडा भितर थर्माकोल घाले की थर्माकोल ना जाता आमी ते 10 लिटर थर्माकोल हाडला मुद्दम कळ्ळें थर्माकोल घालप असो बुडोवपाचो थर्माकोल ऑटोमॅटीक ना जाता सो तोय एक प्लांट म्हजे विचार आसा हांवें म्हज्या आमदारा कडेन उलयलां म्हणजे उलयलां की तोय आमी इम्प्लिमेंट करया कारण थर्माकोल आमकां खूब फाटली दिसांनी थर्माकोलाचो इश्यू जाल्लो थर्माकोल एक इश्यू जाल्लो म्हणजे थर्माकोल खूब येता तातूंतल्यान एक काम करपाक जाता की म्युनिसिपालिटी तेन्ना अर्निंग सोर्स करपाक जाता त्या प्लांटांतून आमी तो थर्माकोल प्लांट घालप ते लिक्वीड बॅरलां घालून रिक्षा घालून समज पुगळे जाले पुगळे तेगे थर्माकोल आसा 1-2 टन तो थंयच्या थंय डिजॉल्व करप अशेंय करपाक अर्निंग सोर्सूय आसा कारण तोय म्हजो विचार आसा पूण हो गॅसिफिकेशन प्लांट आमी ताका म्हणला की 19 डिसेंबरा पर्यंत ताणें आपलें इनोव्हेशन करपाक ताणें आमकां एश्योरन्स दिला 19 डिसेंबराच्या पयलीं आपूण रेडी करता आनी 19 डिसेंबराक आमी तो इनोव्हेशन करतो सो तुजे कोतान हो जो प्रोजेक्ट आहा तो ट्रायल एंड रन न्ही ऑलरेडी चालू आसा तुमकां डिसेंबराक हो गॅसिफिकेशन प्लांट संसदार पळोवपाक मेळटलो इतलें एश्योरन्स हांव दिता की ताणें ऑलरेडी आमकां 19 डिसेंबर पर्यंत आमी इनोव्हेशन करपाक मेळपाक जाय कारण 10 DPD प्लांट जो आसा पळय हातूंत कशें आहा आमची जरी गार्बेज आतां कापडा वता ब्लॅक स्पॉट आतां कितें म्हणल्यार ब्लॅक कशें आसा आतां लोकांक कशें समजोवपाचें हांव सगळे कडेन लोकां कडेन मागताय बी तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान की प्लीज कचरो खंय हाडून उडयनाका की तुमी तुमकां त्रास करून घेतात फाटले लोक म्हणटाले की हांवें फी वाडयल्या आमी कचरो तयार करता आनी आमी आमचेरच उलयतात आमी कचरो काडटा तो आमच्याच लोकांचो न्ही आमी परके लोकांचो पण आतां आमी ब्लॅक स्पॉट पळयात कितलेशेच ब्लॅक स्पॉट आमी निवळ करतात कळ्ळें आतां ब्लॅक स्पॉटाचो जो कचरो मिक्स कचरो येता ते गॅसिफिकेशन घालून तें तो हें करपाक मेळटलो कांय समज केन्ना प्लांट केन्ना आमचे 2 गाडी समज उरल्यो त्यो आमी आतां 100% सेग्रिगेट करून कचरो धाडटा कापड धाडटा एक प्लास्टिकची पिशवी मिक्स आसता इतलें आमी काम करतात तूं म्हणटा हो गॅसिफिकेशन प्रोजेक्ट एग्जिक्यूट जी आमचो मेन सद्या की आशिल्ली की गार्बेज मिक्स येता ताका लागून ती सारकी ट्रीट जायना सो हो प्रॉब्लेम गार्बेज ट्रीट तशें ना मिक्स गार्बेज ती ह्या हातून घालून मेळटली सेग्रिगेट करपाचें आमचें काम आमी ऑलरेडी सेग्रिगेट करून येता धाडटा पूण थोडी मिक्स जाता पळय गार्बेज ही आतां बॅलन्स थोडीशी उरपाक शकता तें जावचें ना आमकां टायम सेव करता डायरेक्ट तितून घालपाचें गॅसिफिकेशन प्लांट म्हणजे मिक्स गार्बेज प्लांट असो आनी इथे समजा बऱ्यांतलो बरो प्लांट म्हजे कडेन क्लिप्स असो टोटल रिकॉर्डिंग करून आमी पर्सनली हांवें पळयला हांवें सॅटिस्फायड विथ तूं एक मडगांवचे नाही म्हणल्यार तूं कितलेंय म्हणल्यार मडगांवचे थोडे प्रॉब्लेम्स अजुनूय दिसतात तातूंतलो कितें म्हणटा पार्किंग कितलेशेच जाणांनी कितलेशेच नगराध्यक्ष आयले कितलेशेच आमदार आयले पार्किंगाच्या आमचे अजुनूय म्हणल्यार हांव 15-20 वर्सां पयलीं पळयता आयकतालो की थंय आमचे पार्किंग प्रोजेक्ट येतले फाटलीं 15-20 वर्सां भितर 1-2 फातर घाल्ले सोडले जाल्यार आमी कांयच पळोवंक ना सो पार्किंग हो सामको मडगांव खातीर एक सामको त्रास दिवपी इश्यू ताजेर कितें आसा पार्किंगाचो प्रोजेक्ट जो आसा मुर्शिचे फाटल्यान 2 प्रमुख प्रोजेक्ट हांव ट्राय करता आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट वीथ म्हज्या आमदाराच्या कॉपरेशन घेवन तोय सातत्यान सामकें पूर्णपणे पयले दिवसा मिटींग घेतली त्या मिटिंगे पसून डिस्कस केला आमी सगळे चीफ ऑफिसर हांव मिनिस्टर आमदारा बरोबर बसयले मडगांवचो पार्किंग प्रोजेक्ट डिसेंबर पर्यंत चालू करप आनी तातूंत भितर मडगांव म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग जे 14.5 कोटी रुपया टोटल रिनोवेशन करता ती डिसेंबर पर्यंत ताचें काम चालू करप हें म्हजें प्रामुख्यान प्रयत्न आसात आनी ते अवश्य जातले अशें हांव समजता ना हो प्लांट पार्किंग प्रोजेक्ट आसा पळय तो पयलीं आमी कितें जालें ताका
टेक्निकली ताका टोटल एक 300 स्क्वेअर फीट एरिया आसा ती पयलीं तो सगळो एरिया वतालो. आतां तो आमी आरसीसी स्ट्रक्चर बेज बांदताले. आतां आमी तो कसो बांदता आतां म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे आजो मॅन्युफॅक्चर हायड्रोलिक बांदता तातूंत फक्त 400 स्क्वेअर मिटरच एरिया वता. पार्किंग तितलेंच जाता 400 स्क्वेअर फीट एरिया वता आनी एरियाय कमी जाता आनी तो प्रोजेक्ट सगळें मॅन्युफॅक्चर करून हांगा येतले हांगा ते फक्त फावंडेशन घालता आनी एसेंबली करतले. सो इट वील बी वर्क विल बी डन विदिन शॉर्ट टायम. सो ताका लागून आमी ते कावन्सिलर परते कावन्सिलर रेजोल्युशन घेवन चेंजीस करता ऑलरेडी जालें. टेंडर बिंडर जाला म्हणून आयकलां आमी टेंडर बी जाला म्हणून आयकलां. ओके मागीर सगळें म्हणजे डिसेंबर पयलीं तरी येणाऱ्या 9 वर्साक तरी काम दोन्ही म्युन्सिपालिटीचें रेजोल्युशन काम आनी पार्किंग दोन्ही स्टार्ट जातलें अशें दिसता. कित्याक म्हजे परस म्हज्या आमदारी हें चड फॉलो करता ताजें हें न्ही तें मेन पार्किंग. काल आमदाराक तुमच्या म्युन्सिपालिटीक भेट दिली कितें तशें ना आम्हाला मंत्री जाल्ले कारणान म्हाका ताणें म्हणिल्लें आमी एक तरवारी दवरतलो आनीक आपूण बरें जावपा दवरतलो. काल हांवें सडनली डिसायड पयलीं म्युन्सिपालिटी म्हजे चेंबरां येवन ताणें पयलीं सगळे ऑफिसरां कडेन टोटल आढावा घेतलो आनी कांय 2-3 इन्स्ट्रक्शन दिले. हांवेंय सांगलां ताका आमी युनियना कडेन उलयले. थोडे मेन प्रामुख्यान म्हणल्यार स्टाफान रेग्युलर येवन कामाक येवंक जाय. थोडे स्टाफ आमी स्टाफाक युनिफॉर्म एलावन्सीस दिता प्लस वॉशिंग एलावन्स तरी आसतना थोडे स्टाफ युनियन घालना. हांव मुद्दम नमूद करता काल एक म्हजो सॅनिटरी इन्स्पेक्टरच युनिफॉर्म घालना जाल्यार आमचे मिटिंगेक बसलो. म्हणजे ताका तो युनिफॉर्म एलावन्सीस घेता पगारी बरे घेता आनी युनिफॉर्म घालना बसलो. थोडे पे जबाबदार अशें आसता स्टाफ म्हणटात ताणें म्हाका केन्ना इन्फॉर्म घालें पळोवंक ना. ना आतां ते युनियनी लेटर करता जे कोण स्टाफ घालना पळय तुमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेया तातूंत ताजो पगार घे ताजे ब्रेक इन सर्विसी करा म्हण तेय लेटर करता अशें हांव म्हाका युनियनाचें म्हणटालें. कारण शिस्त कशें आसा काम तूं इल्लें कमी कर शिस्तबद्द म्हणजे एकच म्हाजें तें म्हणटा कोणें हांव अख्ख्या मडगांवाक हांव कशें काम करता म्हाका कसलोच वेस्टेज इंट्रस्ट ना आनी हांव प्रामाणीकपणान तें करता. म्हाका एकच विचार आसा की म्हज्या जो पर्यंत हांव नगराध्यक्ष म्हणून आसा त्या गजालीचेर एक मडगांव नगरपालिकेक कितें तरी जालां. आतां फाटीं आमी आमदारान एक 6 म्हयने पयलीं वर्सभर पयलीं इन्स्ट्रक्शन दिलें सगळ्यो सेक्शनां तूं जाग्यार हाड. आज बर्थ एंड डेथ सेक्शन अशें हांव अभिमानान सांगता तूं ऑन द स्पॉट तुजी थंय काम जाता. आमचो तो डीसी भुरगो आसा पळय पूण जसरे म्हणून एकदम बरे प्रमाणान करता. ट्रेड लायसन आसा ते ट्रेड लायसन कांय म्हणजे आतां काही टेक्निकली 1-2 फाले 50 1-2 फाटी उरता जाय पूण सचिन म्हणून एलडीसी म्हणून काम करता. ट्रेडार चार्ज दिता अत्यंत बरे प्रमाण अशें काम करणारे लोक आसा. काही लोकांक संवय जाला यो बस पगार घे अशें हें जावंक जायना. ते तांकां दिसना बाबा ही म्युन्सिपालिटी आपली. आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार पळय मरे आतां हो चीफ ऑफिसर येयला मधू नार्वेकर तोच सांगता आपणी ह्या म्युन्सिपालिटी केपें म्युन्सिपालिटी काम केलां सांग्या म्युन्सिपालिटी सांग्या 3 म्हयने जाले पगार घेवना. तो चीफ तो सांगता केपें खंय जाल्यार म्हणजे 2 म्हयने पगार घेवना. मडगांवची एकच म्युन्सिपालिटी जी निमाणे दिसा 31 तारखेक किंवा 30 तारखेक आपल्या स्टाफाक सॅलरी घालता. आतां म्हाका 3 वर्सां जालीं म्हाका तर एक दीस आमी चुकून सॅलरी चुकयना. आतां केन्नाय म्हणजे प्रोसेसिंग आनी टायम जाल्यार 30ची 31 जाता 30ची 1 तारीख जाता एक दीस फाटीं फुडें जाता. पूण आज पर्यंत आमी सॅलरी 2.5 कोटी सॅलरी जाता आमची आज पर्यंत आमी चुकोवना. हाजो खंय तरी आनीक काल आमी मिटींग घेतना आमचे आमदार मंत्र्याक सांगलां की म्हजे टॅक्स सेक्शन तर सारकें चलत न्ही 100% जाल्यार आमकां कोणाचेर डिपेंड रावपाचें ना. रिकवरी दाखयता पळय तातूंत सुशांत बाब तातूंत व्हॅक्यूम आसा. तोच म्हजो प्रयत्न आसा. हांवें म्हणजे 2-4 म्हयने कितें उरल्या पळय तातूंत हांवें सगळें सोडलां. आतां हांवें बारीक ब्लॉक्स घालपाचें सगळें एवॉयड केलां. हांवें तर हांवें काल मिटींग काल सांगल्या मिटींग घेतल्या. आतां फक्त टॅक्साचेर टॅक्स जर आमचो 100% सारको चलत ना तुमकां सांगपाक म्हाका खूश भोगता. तेका तो रिकवरी ऑफिसर म्हाका सांगतालो गेल्ले 22 काय 24 दिसांत 1,98,00,000 रुपया फक्त आमी टॅक्साचे टॅक्साचे पयशे आयले म्हणून 1,98,00,000 रुपीज फक्त टॅक्साचे आयले गेले 28 दिसांत. दीस इज अवर अचिवमेंट. तो आरो रिकवरी ऑफिसर बरें काम करता. अशें तर टॅक्स एक सेक्शन आहा पळय टॅक्स सेक्शन हो तर 100% बरो जाल्यार पळयत जाल्यार आमकां टॅक्साचेच पुरो आनी कोणा कडेन पयशे ग्रांट्स घेवपाची पसून गरज ना. हें करपाची गरज आसा. आतां आमी ही आमची चर्चा आतां थांबयता आसतना म्हाका एक
ते हांव जरी मडगांवकार न्ही, हांव जन्मान मडगांवकार न्ही, हांव मडगांवांत रावना, तरी आसतना मडगांव ह्या शहरा बद्दल जशी मडगांवकारां आपणेली आसा तितलीच म्हाका आसा. हांव जवळपास ह्या शहरा कडेन 40 वर्सां कामाक जावं शिकपाक लागून जावं 40 वर्सां ह्या शहरा कडेन आसा. आनी मेन म्हणटात ते सगळे मडगांवकारांचे जे सामकी नाळ जुळ्ळ्या ती म्हणजे आमची मडगांवची म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग. करेक्ट. सामके आर्किटेक्चरली इतली बरी इतली सुंदर बिल्डींग खंय ना. सो तूं म्हणटा तें रिनोवेशन जावपाक जाय. आता बरी दिसता तुमकां आता पेंट पेंट हांवें पयलीं तुमकां इतलो दोश दिलो की झाडां वाडल्या आनी ते पयल्या रडपा येता म्हणून अशें हांव तुका सांगता. पण आतां एक मेन म्हणून सगळ्याक पयलीं म्हणटा पयलींचो जो कलर आहा तो आयलो. मागीर हो बरी हळडू आशिल्लो तो पयल्या कडेन चेंज केलो बरें, मागीर ताका हांवें ओरिजिनल घातलो. सो एक हांव कितें म्हणटा मडगांवाक एक परंपरा आसा, ताका लागून हें अशेंच आसपाक जाय, तें अशें आसपाक जाय. तातूंत जर चेंज केल्यार तें मागीर तें हालिल्या भशेन दिसता. सो तुका आतां तुमी रिनोवेशन म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें कशी रिनोवेशन टोटल आमी 14.5 कोटी रुपया म्हणून रिनोवेशन करतात. सकल फुल इंटरनल टोटल रिनोवेशन करतात. टोटल रिनोवेशन म्हणजे आमी मेजर स्ट्रक्चराक कांय सायत लागना. वयर आमी सकल जे टेक्निकल सेक्शन आहा तें वयर व्हरतात. आनी पब्लीक रिलेटेड जितले पळय सेक्शन्स आसा, फॉर एग्जांपल टॅक्स बर्थ सेक्शन हे सगळे सकल हाडटा की पब्लिकाक वयर वचून वचून आनी पळय सिनियर सिटीजन वचून त्रास जावना. सो पब्लीक रिलेटेड जितली सगळ्या ती सकल येता. मदीं आमी सकल भितर आसतना हे एंट्री पॉयंट आहा पळय एक लिफ्ट दवरल्या, लिफ्ट बसयतात. टोटल एअर कंडिशन करतात. बाकी सगळी कॅबिनां, चीफ ऑफिसर, हेड क्लर्क, केओ ही सगळी सेक्शन सगळी वयर टॉयलेट सॅनिटेशन सिस्टम तरी सारकी ना तीय करतात. आनी अशें बारीक बारीक बरी गोश्टी. आनी हांवें तातूंत म्हजे बाबतींत सजेशन केलां की आमी जो लायटीचो टेंडर जाता क्रिसमसाक जावं दिवाळेक जावं चवथीक आमी लायटी घालतात. हांवें तातूंत सजेस्ट केलां की लायटी त्यो ऑटोमॅटीक आमी तातूंतच करच्यो. तातूंत एक 80-90 लाख जाता एस्टिमेट जाता. कारण म्हणजे दिवाळे टायमार दिवाळेच्या फ्लेवराचो लायटी घालपाच्यो, क्रिसमसाच्या टायमार क्रिसमसाच्या ऑटोमॅटीक ते करपाच्यो. ही म्हजी 2 सजेशन. आनी म्हणजे दुसरें सजेशन आहा तातूंत म्युनिसिपालिटी समोर जें गार्डन आसा पळय तें 25 मिटर रायट सायडीन आनी 25 मिटर लेफ्ट सायडीन हो म्युनिसिपालिटी फ्रंट आसा कारण ते वयले ब्युटिफाय जावचो. हे तातूंत आमी इन्क्लूड केलां. सो इन शॉर्ट जर आमी वेगळे मडगांवाचे जे सांस्कृतीक वैभव दिसपाक जाय आशिल्ले ते आतां दिसतले अशें आमी अपेक्षा करपाक शकता. अवश्य दिसतलें. ताजें हांवें एफर्ट केला मरे. कशें आसा पळय हांव परत एकदां सांगता, हांवें एकट्यान कांयच करूं ना. हांव माध्यम नगराध्यक्ष जावंय पूण सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन हात म्हणजे सगळ्यांत पयलें हांव म्हणजे कावन्सिलाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण कावन्सिलाचें बॅकींग आसा तशें तूं नगराध्यक्ष कावन्सील चलोवंक शकना. दुसरें तुका तुज्या आमदाराचें बॅकींग जाय पडटा. तें सतत म्हाका ताजेर लागिल्लें आसा की आज पर्यंत म्हाका जाल्यार याद जाय खंयचेच कित्याक आतां पळय लॅफ्ट पोस्ट जाल्ले ते लॅफ्ट पोस्ट आमकां थोड्या पोस्टाचें एप्रुवल मेळ्ळें. फुडें फुडली विका बी आमकां मेळत तेय आमकां पोस्ट करपाक मेळटलें. एक 2-3 7 लॅफ्ट एप्रुवल मेळटलें. फुडली वीक आयल्यार तेय आमकां पोस्ट करपाक मेळटलें. सो कावन्सिल सपोर्ट आमदाराक सतत ताजे फाटीबळ अशें हांवें इतलें करूंकूच शकना. सगळें ताजे त्या पक्षाचे अध्यक्ष दामू नायक हांकांय हांव गालांतल्यान देखून. आनी प्रामुख्यान हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री. कारण मुख्यमंत्र्याक हांव 2 फावटी मेळ्ळा तेन्ना सांगलें दामू तूं कर पूण एश्योरन्स हांव देखून एश्योरन्स दिली ती तेणी पाळ्ळी. हें म्हत्वाचें. हांवें टेम्पररी स्टेटस इतले वर्कर्स आमचे आशिल्ले इतलो ते पगार कितलो मेळटलो सुशांत. खरें म्हणल्यार म्हजें प्रामाणीक मत आसा. हांव रिक्वेस्टूय करता. हांव हात जोडून मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्टूय करता. मडगांवच्या आमदारा पिठोरी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता. डी ग्रेड स्टाफांक पगार सगळ्यांत चड आसूंक जाय. जे लोक घाणीन हात घालतात. फाटीं एक व्हिडिओ सर्क्यूट जालो आमचो तो सागर म्हणून भुरगो गांधी मैदान घाणीन हात घालून काडटालो. मागीर टिचरीन एक कुजबूज येयले ताका ग्लाव दिलो ना पूण ताणें काम केलें घाणीन. ह्या मनशाक पगार चड आसूंक जाय. LDC UDC लाख भर पगार घेतात. पगार ताचो परफॉर्मन्स कितें म्हाका हांव जाणा पूण हांवें उलोवंक शकना. ह्या कित्याक हांवें उलोवंक शकना. परफॉर्मन्स कितें लाख भर घेना जाल्यार पगार घेनाल्या मनशान परफॉर्म करूंक जाय. हें म्हाजें प्रमाण. हांव कोणाक गव्हर्मेंट सर्वंटाक वायट अशें म्हणना पूण जी सॅलरी घेता ताचे 50 ते 60% तुमी काम करूंक जाय. आतां आमी म्हयन्याक 2.5 कोटी सॅलरी फारीक करतात. 2.5 करोड सॅलरी फारीक करतात. आउटकम कितें ती काय हांवें कालच मिटिंगेक तेंच सांगलें आमच्या स्टाफाक सगळ्यांक. दिगंबर कामत जेन्ना मिटींग आयलो आमच्या केपेंत सण 2.5 कोटी सॅलरी 2.5 कोटीचे 3 कोटीचे जाल्यार आमकां जर मी रिकवरी आयली जाल्यार सॅलरीचे 50 लाख थोडे सेटींग उरतले.
2.5 कोटी सॅलरी काढून म्हयन्याक जर 1 कोटी आमकां येना जाल्यार ताजे परिणाम मुखार वायट जावंक शकता न्ही. पूण हांवें ते सद्याक स्टेबल करून दवरला आनी मुखार पळोवया कसो तें. सो दामू शिरोडकरांचे आतां 3 वर्सांचे टर्म आनी 4 दिसांनी पुराय जातले. ताचे फाटल्यान म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवपाचें. करेक्ट. सो मार्चान सो हे फुडल्या हातूंत भितर आतां एक हांवें उल्लेख दिले म्हणजे 5 म्हयने वयतले. त्या 5 म्हयन्यां भितर एकच मडगांवकारा वतीन किंवा एक लोकांची अपेक्षा आसा की मडगांवचो जे आमी पयलीं म्हणटात लॉस्ट ग्लोरी जे म्हणटाले पयलीं जो वैभव आशिल्लें तें परत एक मातशें फेड जाल्लें हे जाल्लें तें परत मेळचें इतले आमी मागतात आनीक ही चर्चा हांगा थांबयतात. देव बरें करूं. 5 म्हयन्यान उरला जाता इतलें एश्युरन्स दिता सगळ्या मडगांवचे जनतेक. हांव म्हणना हांवें काय अरिश्ट केला अशें हांव केन्नाच म्हणना. पूण प्रयत्न करता वतना कितें तरी बरें करून तें करून करपाचें सगळं दवरून बरें करपाचें दवरून वतलो इतलें एश्युरन्स हांव मडगांवकाराक दिता. हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. तुकाय बी काळजांतल्यान देव बरें करूं. आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. परिक्रमा म्हणटात टी.